पॅरिसाच्या युनिव्हर्सिटींत तत्वशास्त्राचो प्रोफेसर जावन व्हड नांव जोडीचें म्हणलो एक उद्देश सोडल्यार हेर उंचलो ध्येय त्या स्पेनाच्या तरणाट्या लागीं नाचुल्लो. सांत इनासाचो सांगात आनी देवाच्या उतराची सकत ह्या तरणाट्याचे जिणेची दिशा आनी ध्येय दोनी बदलितात. ताका बाराताक हाडटात, मिसांवाचो पात्रोण करतात, क्रिस्ता खातीर जीव झरोवंक करतात. तासो जरयल्लो जीव गंध जरयतना परमळलेले परी भारतांत भावार्थाचो परमळ प्रसारूंक करता. हो तरणाटोचो आमचो मोगाळ सान फ्रांसीस सावेर. पिकावळ यथेश्ट आसा, पूण वावरडी थोडेच म्हणल्या जेजूच्या उतरांनी संवसारार सुवार्ता प्रचाराच्या वावराचे विस्तारतायेचें आनी त्या कामाच्या महत्वाचें वर्णन आसा. सोमी 72 जाणांक विंचता आनी मिसांवांत धाडटा वय, पूण मिसांवान वेतेल्याची रीत ती वेची रीत सांगूनच धाडटा. मिसांवान धाडलेली केदाळाई सुण्या वागटां मदल्यो शेळयोच, कित्याक तांचें बळ आनी रक्षण सोम्यतावन येता. तांणी वरयेत वरिनाये म्हणून जेजून आदेश दिवन सांगलेल्यो संगती सोम्याचेर तांकां चड आदारून रावूंक करतात आनी तांणी करच्या मिसांव कामांत एकीनपण सांबाळूंक सत्राय दितात. अशें जेजूस तांचें त्राण जाता. धाडलेल्याक साक्ष दिवचें आनी साक्ष जावचेंच मिसांवान वेतेल्याचो प्राण जाता. सान फ्रांसीस सावेर जेजूच्या आदेशाक संपूर्णपणी खाल जाल्लो सुवार्थेचो प्रचारक आनी सेवक. भारतांत सुवार्थे खातीर अमर जाल्लो तो आमकां सर्वांक एक आपुरबायेची देख. सोम्यान पिकाच्या दनया लागीं मागोवंक सांगलां तशें आमच्या गांवांत आनी हेर कडेन जोगतीं सुवार्ता प्रचारकां लाबोवं आनी सुवार्थे खातीर जायतीं युवा जाणां साक्ष जावंक फुडें सरूं.